सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता कोसेसांव फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी दुसरें इंतेसांव बरे भलायकी पासत देवाक दिनवासून भेटयता ब्रुनो डायस ताचेर आनी ह्यार सगळींची बरी भलायकी सोदतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमी रुजाय सायबिणीची परब मनयता. बागुंद आंकवार मारिया रोजारीची सायबीण खेरीत भाशेन तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमकां सगळ्या वायटांचेर आनी झुजांत जैत मेळटा. तर ही परब आयज आमी मनयता आसतना ओतुंबराचो म्हयनो आख्खो तेर्सा पासत ह्या पासत भेटयिल्लो आसा. जाल्यार देवाक आर्गां दिवया आनी तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमचें जण एकल्याचें कुटुंब देवाक लागीं सरूंक आनी आमची विनंती आमी देवा मुखार दवरूंक आमकां कृपा मागुया. आज भावार्थाची दिवटी पेटयता कोसेसांव फेर्नांडीस आनी फामील. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा एंटनी फेर्नांडीस, जिना फ्रांसिस्का तावारीस, दाबोली मेनिनो फेर्नांडीस, एलेगांजा आनिफा कार्वालो, आल्त दाबोली तादिउस ब्रागांजा, बिहाइंड एनएसडी जॉर्ज जोसेफ, रेजना मुंदी लिनेट गोम्स, आल्त चिकाली स्टीवन डिसुजा. ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयच्या दिसाक जीं कोण बरीं नात तांकां सगल्यांक पेकोवणी मेळचे पासत. जीं कोण झुजान आसात बरीं आसात तांकां जैत मेळूंक आनी जे कोण चुकी करतात वायट करतात तांकां हार मेळूंक मागुया. मागुया रामा काणकोणकार हाचे पासत आजून पासून तो बरो ना. तशेंच सोनम वांगचूक लदाख लेह हांगासरल्या लोकां पासत मागुया. तशेंच आमच्या सरकारा पासत मागुया. देवान आमच्या सरकाराक फावो तितलें गिन्यान आनी फावो तितली बुद्ध दिवंक, लोकां पासत बरे ते निर्णय घेवंक आनी जे चुकीचे आसात ते तांणी फाटीं घेवंक तांकां खालतिकाय दी म्हूण देवा लागीं सायबीण मांयचे मजतीन खेरीत भाशेन ह्या आयच्या दिसाक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाग्यवंत आंकवार मारिया रोजारीची सायबीण. भाव भयणीनो, आमचें पयण ह्या संवसारांत चलता आसतना जायती आमकां विनंती करची आसा देवा लागीं. आमी देवा लागीं जायतें मागता आनी सायबीण मांयचे मजतीन तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमी जेन्ना मागता तेन्ना हो फोड आमकां ओदीक मेळटलो ही भासावणी. जायते पावटी हे तेर्साचे मागणी आमी आमच्या कुटुंबांनी केला आनी आजून पासून करता. हांव देवाक आर्गां दिवया. तेर्साच्या मागण्यान आमी घोडे एकठांय आसा. हांव देवाक आर्गां दिवया. पूण तेच परी हे तेर्साचे मागणी आमी ल्हवू ल्हवू जायते पावटी कुशीन उडयलां. जायते पावटी आमी ते नजर अंदाज केला आनी हे भाशेन आमच्या कुटुंबांनी जायतें वायट ल्हवू ल्हवू भितर सरता तें आमी पळयलां. देवाचे काकलुतीक आनीक एक पावटी उलो मारुया. तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमच्या कुटुंबांनी जैत मेळूंक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुर्गदार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो
म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बिंदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमचे पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कोडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टा आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन सीस जेरुजाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच हेरां वस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा सवें वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणगां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोद बोलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां. पवीत ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भक्ती कोत्तेल्या तांय आमचो देव पिणगे पिणगेन काकूट दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मोनान गोड दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकलेल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. आब्रामाक आनी ताजे पूत धुवांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उद्गार. बागयोंत आंकवार मारये, तूं सोदोव, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तान उदेन आयलो. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारीसरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लली, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटलीं. आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटलीं. आनी पळय, तुजे सयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाग्योंत आंकवार मारिया रोजारीची सायबीण. भाव भयणीनो, ही परब जी आयज आमी मनयता आनी हो आख्खो म्हयनो ओतुंबराचो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो म्हणला. कित्याक गाय 1571 वर्सा 1571 वर्साक एक मोठें झूज जालें आनी ह्या झुजान एके भाशेन क्रिस्ती धर्माचेर आड हें झूज जालें. आनी जी मोहमेडन आर्मी येताली भिरांकूळ आनी ती आख्ख्या लोकांक मारून उडयतली, शार काबार करतली, ही भिरांत आसली. आनी तेन्ना पाप साहेब पियू पांचवो आख्खे पोरचेक एके भाशेन उलो मारता, तेरसाच्या मागण्यांत एक जायात. वी आर गोईंग टू फायट दीस वीथ रोजरी. आनी तेरसाच्या मागणे एक हात्यार करून सगलो लोक मागणें करपाक लागलो. आनी लेपांतो म्हणटा थंयसर हें झूज बरें नेटान पेटलें. थंय ही क्रिस्ती आर्मी जी आसली, आर्मी ऑफ द होली लीग अशें ताका म्हणटात, हे आर्मीन त्या ऑटोमन नेवी म्हणटा तेंचेर जैत मेळयलें. आनी जी भिरांत आसलेली हें सगळें शार काबार जावपाची आनीक एके भाशेन क्रिस्ती धर्माचेरूच एक भिरांत कशी आयिल्ली, कांपेरो आयिल्लो तो पयस जालो. आनी हें जैत सायबीण मांयक लागून वा तेरसाच्या मागण्याक लागून मेळ्ळें अशें म्हणून तांचे मदें हो समज जालो. आनी तेन्ना तावन बाग्योन पाप साहेब पियू पांचवो हाणें ही परब सुरू केली. आनी ती सुरू जाता आसतना आवर लेडी ऑफ विक्ट्री, जैताची सायबीण अशें म्हणून सुरू जाल्ली. त्या उपरांत आनीक 2 वर्सांनी 1573 वर्सा पाप साहेब ग्रेगरी हाणें फिस्ट ऑफ होली रोजरी अशें म्हणून ताका नांव दिलें.
फकत नांव बदललें, फेस्त तशेंच उरलें. आनी मागीर जुआंव 23वो पोप जॉन 23rd आतां जें नांव आसा म्हणल्यार फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजरी, बागेंत आंकवार मारिया रोजारीची सायबीण, ही परब फकत नांव बदललें. एके भाशेन उगडास करपाक हें जैत सायबीण मांयक विनंती करून तेर्साच्या मागण्यांतल्यान सगळ्या भावार्थ्यांनी मेळयिल्लें जैत, न्हयच फकत आर्मी ऑफ द होली लीग तांच्यांनी घडये आपणाच्या बोडान तें जैत मेळोवंक जायनासलें, पूण सगळ्या लोकांनी, सगळ्या क्रिस्ती लोकांनी सायबीण मांयक बराबर घेवन हें जैत मेळयलें हें मानो. भाव भयणीनो, आयज आमकां झूज चालू आसा काय? आयज आमकां जैताची गरज आसा काय? जरी तर आमकां दिसता आमकां जैताची गरज आसा आनी आमचें झूज चालू आसा, दिसाच्या दिसाक आमचें झूज वायटाचेर चालू आसा. जायते पावटी हें झूज आमच्या जण एकल्याच्या खासगी जिवितांतलें जायतें वायट येता आनी ताचेर आमी झूज मांडूंक जाय. देंवचार आमकां नाडीत आसता आनी झूज मांडूंक जाय. आमकां जैत मेळोवंक जाय तेर्साच्या मागण्यांत वच. जायते फावटी आमचे कुटुंब हल्लले आसात, आमच्या कुटुंबाचेर वायट आयलां, भुरग्यांचेर वायट आयलां, आमच्या तरणाट्यांचेर वायट आयलां, काजारी जिविताचेर आयज वायट आयलां, अविस्वाशीपण वाडलां, गोराबे फुटूंक लागलेले आसात. एकाच गोराब्यान एकामेकाचेर राग धरून झगडीं करून आसात. जैताची गरज आसा कुटुंबाक तेर्साच्या मागण्यांत वच. आयज आमचे गांव पिड्ड्यार जावपाक लागलेले आसात. आयज जे आमचे भोंवतणी दादागिरीचें आनी गुंडाराजाचें हें जें राज चल्लेलें आसा, एके वाटेन भिरांत घातलेली दिसती पडटा. जायतो लोक कश्टवता, गरीब आसात ते आनीक चड कश्टवतात. जैत जाय तेर्साच्या मागण्यांत वच. आयज आमचें पर्यावरण काबार जायत आसा. आयज ही सृश्टी रडत आसा, सृश्टीचें रडणें आमच्या मुखार येता, दुर्बळांचें रडणें आमच्या मुखार येता. आमी हारता कशें दिसता, संवसार काबार जाता, हें परतून परतून आयकूंक येता. आनीक उरोंक ना, जालें काबार अशें म्हणटा तेन्ना आयज ह्या पर्यावरणाक सांबाळपाचें झूज चालू आसा. जैताची गरज आसा. तेर्साच्या मागण्यांत वच. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन शीस वो आपोस्ल भोव करून तांची नांवां आमी आयकल्या. उंचल्या कुडान आंकवार मारे बराबर हे मागणें करताले पवित्र आत्म्याचें येणें जावचे पयलीं, आनी त्या उपरांत पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां मेळटलें. आंकवार मारे बराबर हे मागणें करून केरीत भाशेन आंकवार मारिया हांकां सगल्यांक बराबर दवरता. जेन्ना जेजू मेलो आनी जेजू पुनर्जीवन जालो आनी आतां तांचे बराबर ना कोणूच, भिरांत आसा. जेजू ना, जेजू गेलो अशें म्हणून समजतात तेन्ना आंकवार मारिया सगल्यांक सांबाळून दवरता बराबर. आनी ह्या पासत तेर्साचे मागणे भाव भयणीनो आमकां एकठांय सांबाळटा. ह्या दिसांनी आमी सायबिणीची भेट करता, एकामेकागेर वेता तेर्स करता, सगलीं बराबर मेळून. दिसाच्या दिसाक सायबिणीची भेट आतां घोराब्यांनी जाता तेन्ना आमी हें मागणें करीत आसा. एकवटाची खुणां आनी एकवटाचें हातयार आमकां खंयच्या मनान आनी कशे भाशेन आमी ती करता हें एकदम गरजेचें. आमचो हेतू कितें? एकामेकागेर सायबिणीक वचपाक, बराबर मागणें करपाक. हें हेतू जरी तर आमचें सारकें ना जाल्यार जो फोड आमकां जाय, जें जैत आमकां जाय तें पयसूच उरतलें, तें मेळचें ना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता आज गाब्रिएल देवान धाडलो आंकवार मारेसरी तिका ही खबर दिवपाक 6व्या म्हयन्यान अशें म्हणून सुरवात जाल्या. आनी त्याच आज बडव्यान आंकवार मारेक सांगलें जें कितें घडचें नासलें, म्हणजे तुजी सोयरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर आसा आनी ती गर्भ कशीच सांबाळूंक तिच्यान जायना, असल्या वेळार देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. हीं उतरां आमच्या काळजांत, आमच्या मनान रिगूं. आनी तींच उतरां घेवन ती जी कांयच जायना आसतलें तें देवाच्यान जाता तें करून दाखोवन आतां 6 म्हयने जाले, ती 6व्या म्हयन्यांची आसा. आनी हीं उतरां जीं तिका मेळूंक आज गाब्रिएलान म्हणली, नमान कुरपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. आमी तेर्साचें मागणें करता, नमान मरे म्हणटा तें हेंच मागणें.
आनी ताचो दुसरो भाग एलिझाबेथीक नोमान करूंक गेली तेन्ना एलिझाबेथीन तिका म्हणली ती वस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें खुशीचें फळ. भाव भयणीनो, हे पवित्र पुस्तकांतली आनी आंज बडव्याची आनी सांत एलिझाबेथाच्या तोंडांतलीं उतरां आमी तेर्साच्या मागण्यांत वापरता. म्हणटच तेर्साचे मागणेक बेस तें तयार केल्ले मागणे न्हू. पूण आयज जरी तर आमकां जैताची गरज आसा जाल्यार हे तेर्साचे मागणें सायबीण मांय बराबर आमी करपाक जाय. आयज बो करून जेन्ना आमी कालच्या दिसाक म्हणजे आयतारा दिसाक इकॉलॉजी संडे मनयला आनी आमच्या पर्यावरणा पासत आमी मागलां आनी हे पृथ्वीचें रोडणें आनी दुर्बळांचें रोडणें तें जरी तर आमी सारकें करतले हांव जाग्यार घालतले हांव जाल्यार इकॉलॉजिकल कन्वर्शन आमचें जावपाक जाय. आनी ही आख्खी इकॉलॉजी इंटेग्रल इकॉलॉजी म्हणल्यार एकामेका भितर गुंतून आसलेली एकामेका लागीं संबंद आसलेली इकॉलॉजी हे आमकां पाप साहेब फ्रांसिसान लावदातो सी ह्या दाखल्यान उगडास केला. आनी हेच मनान दवरून आयज आमकां जैताची गरज आसा. ह्या आयताराक आमचे दियोसिजीन हें तेर्साचें मागणें तयार केलां. पर्यावरणीक तेर्साचें मागणें द इकॉलॉजिकल रोजरी आमचें डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी आसा तांणी तें तयार केलां. कोंकणी भाशेन तशेंच इंग्लीश भाशेन तेर्स मुदार करूंक ना, तेर्स बदलना. सायबीण मांयच्या मानाकूच तेर्स आनी सायबीण मांय बराबरूच हें मागणें. पूण हें मागणें ह्या झुजाक आयज आमकां झुजपाचें आसा. आमची इकॉलॉजी आमचें पर्यावरण आमची सृश्टी सांबाळपाक देखून सगळे मिस्तेर चारूय भाशेचे ते मिस्तेर पर्यावरणाक कशे भाशेन लागता तो नियाळ ह्या तेर्सान आसा. आमचे बापा सोत मानता तशेंच भाग्यवंती मरी जे आमी मागणें करता तेका नवो आकार दिला आनी हो नवो आकार दिता आसतना तेर्स बदलूंक ना. पूण आमचे सृश्टीचे जे गूण आसात तांचेर नदर मारून तांचेर नियाळ करून हे बदल केल्ले आसात. आनी बिस्प साहेबान ही मान्यताय दिल्ली आसा. हो तेर्स सगल्यांनी आपल्या घोराब्यांनी करूंक, सगल्यांनी आपल्या समुदायांनी करूंक, सगल्यांनी हो तेर्स करपाक. तर हे चारूय भाशेचे मिस्तेर चलता तेन्ना चारूय भाशेचे एक मिस्तेराक भाग्यवंती मरी आसा ती दुसरी म्हणटा तेन्ना जें कितें आमचें मागणें आमची विनंती ह्या पर्यावरणा पासत आसा ती एक मिस्तेरान बदलता. नोमान मरी तीच उत्ता. आमचे बापा इल्लीशी बदललेली आसा. सोत मानता तातूंत आनीक इल्लीशी सोतां पर्यावरणीक सोतां आसात तीं घातलेलीं आसा. तर हो तेर्स करपाक जाय म्हण न्हू, एक न्यू फॅशन न्हू. पूण आयज आमकां जैताची गरज आसा. जे भाशेन ही परब सुरू जाल्ली जैताची परब सायबीण मांय आमकां जैत दिता तिचे बराबर आमी हें मागणें करता तेन्ना हें मनान दवरून हें तेर्साचें मागणें केल्लें आसा. तर भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या आमच्या झुजान फुडें सरुया. आमकां हेंय बीन आयकूंक आयलां आयतारा दिसाक आमकां जो आत्मो दिल्लो आसा तो भिजुडायेचो आत्मो न्हू. कित्याक झुजाक जरी तर वेतलो जाल्यार भिजूड आसात ते उपकारना. काळजीदार आसात ते जाय, ब्रेव आसात ते जाय, भियेनासतना मुखार सरतात ते जाय. तर ह्या तेर्सान आमकां जैत मेळटलेंच. तें मागीर जैत जावं पर्यावरणाचें जैत वा आमच्या गांवचें जैत वा आमच्या कुटुंबांक जी जैताची गरज आसा वा आमच्या खासगी जिवितान आयजून पासून आमी हें झूज मांडीत आसा. कितें बरें कितें वायट जायते पावटी वेंचून काडूंक त्रास जातात. जायते पावटी जेन्ना ताळणी येता ती ताळणी पयस करूंक त्रास जाता. जाल्यार तेर्साच्या मागण्यान आंकवार मारया बराबर भाव भयणीनो आमी फुडें सरुया आनी हें जैत आमकां आमचे सृश्टीक, आमच्या गांवांक, आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या खासगी जिविताक मेळोवन घेवया. Donna Toyerच्या वेळार आमी गायन घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38. So
तुझ्या उदारपणात प्रितुमीन दिलान मनशाच्या वावरात शिष्टार असताना आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणात आमकां दिलाय तो दाखाचो सरो तुका भेटू दाख वालीन दिलान मनशाच्या वावरात Tukat muktaw sur moche tujes tenkur khashele म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बापा आंकवार मरेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाडून आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यूंत आंकवार मारीचो भुक्तीन आमी आज उगडास करतना आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी खोनवाडाय आमी वाखाणटा शेकानशेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विचमितां सर्व काळी मनशां ताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशीन देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपर गोठुया तुज्या कुर्सान सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पयस बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा, फिलिपिनार आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक ते पोडजोडीत मुकामापणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकवा मरे देवाची माई संगाती भाग्योन झुजायचो पोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाग्योन आंकवार मारी, रोजारीची सायबीण आनी खेरीत भाशेन जैताची सायबीण आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमकां जैत दी म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे इचकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वातरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीपर म्हणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सेले संसाराचे पाप कांतले आमची काकूट कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप कांतले आमची काकूट कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोश बरीत काळजान आमी परगट्टा. हे आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भोक्तीन समारंभून आनी ते आंकवार मारयेचे गुलाब माळयेन भोक्तीन नियाळून ह्या संवसारान जेजूक ताच्या संतोसांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटो आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाव भयणीनो, पर्यावरणीक तेर्साचे मागणे इकॉलॉजिकल रोजरी ही पुस्तिका धाकटीशी ती 25 रुपया ताचें मोल, पूण आमचे फिरगोजेन आमी तें हाडलेलें आसा. 20% डिस्कावंट दवरलेलो आसा. 20 रुपयान आमच्या ऑफिसान तें आसा. तें तुमी सगल्यांनी घेवचें. PPCच्या वांगड्या लागीं मागता, तुमी तुमच्या समुदायांनी कितल्यो फामिली आसात ते भाशेन ही पुस्तिका तुमी व्हरची आनी सुबेज जाय जाल्यार आमी आनीकूय ऑर्डर करपाक जाता. म्हणटच सगळ्या PPCच्या वांगड्यांनी मातशें हाचेर नदर घालची आनी तुमची सायबिणीची भेट ह्या दिसांनी चलता तेन्ना विचारचें कितले जाणांक जाय तें आनी तुमची ऑर्डर आमच्या ऑफिसान दिवची. आनीक हें तेर्साचें मागणें जशें म्हणलां, हें सायबिणीचोच तेर्स, फकत थोड्योश्यो वस्तू बदललेल्यो आसात भोव करून भाग्यवंत मरे. जेन्ना आमी आमची विनंती घालता तेन्ना पर्यावरणाच्या एका भागा पासत ही विनंती घातलेली आसा. म्हणटच आमी
हे तेर्साचे मागणे ह्या दिसांनी करूंक जाता ते भाशेन प्रयत्न करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया T43 पेज नंबर 222 T43. Sa